वादग्रस्त कळसा बांडोरा प्रकल्पाचो DPR करून केंद्राची मान्यता घेऊन कर्नाटकाची तयारी. गोय सरकारान लक्ष दिले ना जाल्यार फुडें भोगपाचे, एक्टिविस्टाची शिटकावणी. तेलंगणातल्या लोकांचो बीजेपीचेर विश्वास वाडटा. KCR सरकाराक भायर मारपाची वेळ. प्रधानमंत्री मोदीचे हैदराबादचे सभेक तेलंगणाचो प्रचंड प्रतिसाद. बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेचो समारोप. विदेशी देणगी कायद्यात सुधारणा. विदेशात रावपी सोयऱ्यांकडच्यान डायरेक्ट 10 लाख रुपयांचे ट्रान्झॅक्शनाची सूट. सरकाराक माहिती दिवंक 3 महिन्यांची मुजत. गोय सरकारान पावणेक पळयल्यात 15 मायनिंग ब्लॉक्स. लीज वाठारात कितले मीन ते पळोवंक पावणेक 3 महिने. काम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनाक. सांगेवेल्या IITत राजकीय पक्ष एनजीओंक मेतेर करून घेवं नाकात. रस्ते आडोवपाचे दीस गेले. सांगेकार वगी रावचे ना. आमदार म्हणटा इशू असल्यार आपूण आसा. पोन्ने गोंया हातकचरो खांब्याची राखण आनी सांबाळ करपाक गोंयच्या हिंदुत्ववादी संघटनांची समिती. पणजे हिंदू राष्ट्र संघटनांचे बसकेत हातकचरो खांब्याचे सांबाळाक प्लान. पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा हे खबर आसूनय OBC आयोगान डाटा कसो तयार दवरलो ना. मायकलाचो प्रश्न. आयोग म्हणटा डाटा एकठांय करप सोंपें न्ही. 7 दिसांत तयार. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या सरकारान विश्वासमत जिंकले. शिंदे सेना आणि BJP आघाडीन 164-99 मतांनी जिंकले विश्वासमत. आता 11 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान. गोंयांत 3 दीस दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. फांतोडेर सावन उटंगराचो पावस. पणजे बुडली. पाटो 18 जून रोड. बस स्टँडार भरलें उदक. कुडचड्यारूय तीच परिस्थिती. देशात कोविडाच्यो 6103 नव्यो केशी. एक्टिव्ह केशी लाखां वयर. फाटल्या 24 वरांत 31 जाण सोंपले. गोंयांत दिसाक 93 नवी केशी. सक्रिय केशी 1000 वयर. एक्टिव्हिस्ट आयरिसान मांद्रेचो आमदार जिता आड SITन व्हेली लँड ग्रॅब केस. धारगळ 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन बळकायली. फटिंगपणान जागो विकलो म्हणून केस. राजकीय वावुरपी सोनिया दुहान आनी श्रेया कोटियालाक जामीन. बंडखोर शिवसेना आमदार रावतले ते गोंयच्या हॉटेलात बोगस कागदपत्र वापरून राविल्ली म्हणून केल्ली अटक. मणिपुरात पालसण कोसून कितलेशेच सोंपले. 29 बॉडी लागल्यो हाताक. अजून 24 बेपत्ता. 18 जाणांक केले साल्वार. केरळात मोठो उटंगार. भारतीय हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. अरिश्ट व्यवस्थापन यंत्रणा अलर्टाचेर. अनमोड घाटार पालसण कोसळ्ळे. दूधसागर देवळा लागसार घटना. रामनगर गोवा रस्तो ठप. रस्तो क्लियर करपाचें काम चालू. जम्मू आणि काश्मीराचेर गावांत लोकांनी लष्कर-ए तैयबाच्या 2 आतंकवाद्यांक धरले. शस्त्रास्त्रां आनी स्फोटकां घेतली ताब्यांत. केसरवा झराच्या सुशोभीकरणाचो प्रस्ताव टुरिझम खात्याक धाडला. स्वयंरोजगार तयार करपाक खादी ग्राम उद्योग खात्याच्या स्किमींचो लोकांनी लाव घेवचो. कुट्टाचो आमदार मंत्री आंतोन वाज उलयलो. गोंय कर्नाटका बॉर्डर ते कुंदापूर मेरेन 4 लेनिंगाचें काम 90% पूर्ण. 187 किलोमिटरांतले 163 किलोमीटर काम जाला पुराय. नितीन गडकरीन केले ट्वीट. पणजे बस स्टँडाचेर उबी आशिल्ल्यो 2 कदंबा आनी 1 खाजगी प्रवासी बसीक लागलो उजो. लाखांनी रुपयाचें लुकसाण. मुद्दाम कोणे उजो घातला आसुये म्हूण दुबाव.
मार्केट फ्लॅट उक्ते सेन्सेक्स 52,000 वयर, निफ्टी 15,710.